सोमारा युनायटेड बहुजन ऑफ गोवा ह्या समितीन वेंचणूक आयोगाक निवेदन पत्र भेटयले। वेंचणुके वेळार वापरपी मशिनांचेर विश्वास ना म्हूण VVPT हे दर बुतार वापरचे अशें मागणी ह्या समितीन केल्या। तशेंच दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांचेर कमिशनान विचार करचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या, अशें वेंचणूक आयोग अधिकारी नारायण नावती हांणी सांगलां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। युनायटेड बहुजन्स ऑफ गोवा म्हणटा ताणें आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलां। अशेंच रिप्रेझेंटेशन पयलीं ताणें इलेक्शन कमिशनाकूय धाडलेलें। तातूंत ताणें सांगलां की आतां प्रत्येक कडेन इलेक्शनाच्या वेळार कितें तरी वाद हे बी जाता आनी केन्ना केन्ना तांचेर इलेक्शनची मशीन जी आसता EVMs तांचेर लोकांचो विश्वास ना अशें तांचे हाजे प्रमाणे। म्हणजे तांचे फंक्शनींग बरोबर आसा काय ना तें पळोवपाक आतां नवो एक इक्विपमेंट आयला VVPAT म्हणटा ताका, वोटर्स व्हेरीफायबल पेपर ट्रेल म्हणून। तांचे मतान असली हे VVPAT मशिनां प्रत्येक पोलिंग बुथाचेर आसची, जाका लागून जो कोण मतदार थंय मत दिता ताका कळपाक जाय की आपणें जें मत दिलां तें वेवस्थीत त्या मनशाक गेलां काय ना काय म्हणून। दुसरें तांचें हें आशिल्लें जे फॉरेनर्स म्हणजे आमचे हाजे प्रमाणे जाणी दुसऱ्या देशाची नागरिकत्व स्विकारलां त्या मनशाची वोटींग रेस आमच्या हाजे प्रमाणे आमी काडून उडयतात। म्हणजे तांणी ताजेर एक सजेशन दिलें की अशे मनशाचे जे गोंयचे ओरिजिनाचे पूण आपल्या पोटा खातीर खंय तरी भायर वतात जाल्यार तांचे वोटींग रेस प्रोटेक्ट करपाक कितें तरी कमिशनान करचें म्हणून। आनी तांची जी सजेशन्स आसा ती आमी कमिशनाक धाडून दितले। आनी तिसरी एक तांची गोश्ट आशिल्ली इलेक्शनाच्या वेळार जे मदलो एक 48 बिफोर एंड ऑफ पोल आमी हें बंद करतात, म्हणजे कॅनवासींग बी बंद करतात न्ही। त्या वेळार ते म्हणटात की खूब लोक येतात आनी त्रास करतात, तेन्ना ते सारकें स्ट्रिक्टली ताजें पालन जावचें म्हणून ते 24 अवर्स मदले पळय हे आसता गॅप, त्या वेळार कसलेच तरेचो कॅनवासींग बी जावचें न्ही म्हणून। आनी पोलिंग स्टेशनाचे भायल्यान जे 200 मिटरचे किंवा 300 मिटरांचे हे आसता ते सादारण 500 मिटर पर्यंत करचे, जातून भितर कॅनवासींग किंवा कसले पॉलिटिकल पार्टीचे मनीस किंवा रिप्रेझेंटेटीव आसता तांकां अलाव करचें न्ही। आमी तेजे कडेन येयल्ले मेळपाक ताका आनी आमी ताका निवेदन दिवन सांगलां की जे आमी जे वोट जे कोणाक मारता हो मत अधिकार हो आमकां कळना, फक्त एक लायट पेटलेली दिसता आनी आमकां हातीन कांय येना। म्हणून आमी ते साहेबाक कितें सांगलां आमच्या हातीन कितें तरी जाय, आमकां प्रूफ जाय आमी कोणाक मत मारला हे आयज बेश्टे आवाज करून आवाज येता आनी हे मत कोणाक मारला तें कळना। म्हणून साहेबाक सांगलां की आमकां पेपर ट्रेल मशीन जाय आनी आमकां मत जे कोणाक वयतलें हे आमकां सॅटिस्फॅक्शन तेणी साहेबान सांगलां की हे आपूण लक्ष घालतलो आपूण करून घेतलो म्हणून। अशी आमी मागणी केल्या की बाबा जो कोण सादारण मनीस आसा, शेतकार आसा, जो गरीब मनीस आसा तांकां मतदान कशें करपाचें तें कळना हे सिस्टमीचेर। तर आमी गोवा इलेक्शन कमिशनराक सांगलां की बाबा रे की तुमी अशें तर समज म्हणून तूं टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान नाजाल्यार पेपराच्या माध्यमांतल्यान नाजाल्यार पंचायती लेवलांतल्यान लोकांक तर समजावून सांगलें की बाबा कशें मतदान जावपाक जाय आनी ताजो प्रोसिजर कसो आसता जाल्यार लोकांक आनी मातशें बरें पडटलें आनी लोक आपलो मतदानाचो हक्क आसा तो बरे भशेन करूंक शकता। आमचो एक प्रयत्न आसा लोकां पर्यंत जें कितें आपूण करता मतदान तें आमचे पर्यंत आमकां ऑन द स्पॉट दिसता पळय ते भशेन आमकां मेवता न्हू, ते भशेन आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी मागणी केल्ली आसा। तेचेवय तेणें विचार करता म्हणून सांगलां, तितलेंच आमकां हें अशें आसा।